आनी आमी जाणो आयज मनीस सगलोच बिजी. आयज मनीस पयशे कमावूंक जाय तो वावुरता, जाय तो तोकोस घेता. आपूण कसो व्हड जातलो, आपूण कशे पयशे करतलो, आपूण म्हज्या कुटुंबाक कशे भाशेन सांबाळटलो, हो जावन आसा आयज मनशाचो हुस्को. इतलो खारपीट जाता मनशाक आयज विशयो घेवंक टायम मेळना. एक मिनट गोळयेक बसून टायम मेळना. कितल्याक इतलो मनीस बिजी जाय तें करूंक तो वावुरता. आनी हें करतना आपली भलायकी पुसान तो इबाडटा. आपल्या भलायकीचो पुसान तो सत्यानाश करता. कित्याक मनीस इतलो गूल जाल्लो आसा आपल्या कामाक, आपल्या वावराक लागून, आनी ताका दुसरें कांयच नाका. हांव कशे भाशेन उंच सोदतलो, हांव म्हजे कशे भाशेन म्हजो कुटुंब सांबाळटलो, हो जावन आसा मनशाचो हुस्को. आनी ताका लागून आयची दोनूय वाचपां आमी पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याचें आमी आयकलां. हो इसायास प्रवादी आमकां सगल्यांक धीर आनी घोटाय दिता. हो देवाचो संदेश तो लोकांक परगोडटा. तुमी धीर घेयात, घोटाय घेयात, बोळ घेयात. आनी अदी करून तरणाट्यांक तो उलो मारता, तुमी तरणाटे न्हू, सदांच घोट रावात, थीर रावात, आनीक म्हजेर भरवोसो दवरात, विस्वास दवरात. आनी आयचें शिव वर्तमानान आमकां तेंच आमी पळयता. कशे भाशेन जेजू ही उतरां आमकां दिता, एक आमंत्रण आमकां दिता सगल्यांक आपणाशी येवंक.